बाय रत्नमाला दिवकर तसेच संयोजक बाय मृणाल लोलयेकर. या समयाचेर कोंकणी भाषा मंडळाच्या हाचे लागी मागता ताणे सगळ्यांक येवकार दिवचो. बाय अन्वेषा. नमस्कार सगळ्यांक आणि माय मोगाचो येवकार. म्हजो आवाज तुमचे मेरेन पावता अशी हांव अपेक्षा बाळगिता. तुमकां आंतरराष्ट्रीय चलयां दिसाची परबी आयज एक खाशेलो दीस आणि खाशेलो दीस फक्त आंतरराष्ट्रीय चली दीस म्हणूनच न्हय तर कोंकणी भाशा कारण खूप तेंपान चित्रंगीची जी एक चळवळ 1980च्या दशकात हेमाबाई नायक हांणी सुरू केल्ली ती चळवळ परत कोंकणी भाषा मंडळान पुनर्जीवीत खंड पडिल्लो तो ह्या कोविड काळात ह्या काळाचेर मात करून म्हणटा तशें आमी परत आतां चित्रंगीक सुरवात करतात. चित्रंगीच्यो जेन्ना सुरवात जाली 1980च्या काळात तेन्ना साबार कार्यावळी जाताल्यो आनी तो काळूच खूब वेगळो आशिल्लो जेन्ना बायलो साहित्य लेगीत रचनाशिल्ल्यो किंवा खूब कमी प्रमाणात रचताल्यो आनी तेन्ना चित्रंगीची ही चळवळ त्यांच्या खातीर खूब पोषक थारली साहित्य बरोवपा खातीर आनी तातूंतल्यान कितल्योश्योच साहित्यीक घडल्यो. जेन्ना ही चित्रंगीची चळवळ पुनर्जीवीत केली तेन्ना साहित्यीक चळवळी सांगताच थोडेशे सामाजीक विशय घेवन तरणाट्यां पावपाचे आमी थारायले आनी त्या नदरेन सुरवात केली आनी परत एक फावट हेमाबाईच्या आंगणात सुरवात करून आमी केपें पेडणे अशा वेगवेगळ्या तालुक्यात चित्रंगीचे मेळावे घडोवन हाडले आनी महत्वाचें म्हळ्यार ताच्या सांगातान आमी महाविद्यालयांनी केली तरणाट्यां मेरेन पावली आनी वेगवेगळे विशय घेवन आमी तांचे कडेन चर्चा करपाक सुरवात केली. वेगळ्या वेगळ्या विशया भितर बायलांचें आरक्षण म्हणया किंवा तरणाट्यांच्यो ज्यो समस्या आसात रिलेशनशिप्स ह्या संबंदान आनी खास करून मासीक पाळी मासीक पाळयेचो आनी ताजे संबंधान जे टॅबूज आसात ताजे संबंधान जे गैरसमज आसात हो विशय घेवन जेन्ना आमी वेगळ्या वेगळ्या महाविद्यालयां कडेन गेली वेगवेगळ्या तरणाट्यां कडेन गेली तेन्ना आमी सुरवात एके कडल्यान केल्ली आनी मागीर आमकां खुबश्यो गजाली ताका जोडत गेल्यो तांच्या कडल्यान आमकां वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली कळत गेल्यो आनी ताका लागून आमकां दिसलें की हो विशय घेवन आमी वेगवेगळ्या लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा. त्या नदरेंतल्यान आमी आतां परत यत्न सुरू करतात आनी चित्रंगी एक थोडोसो खंड पडून परत सुरू करता आसतना होच विशय घेवन आयज आमी हाच्या मुखारूय चित्रंगीच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी फक्त कार्यावळी करता आसतनाच चित्रंगीचो एक खाशेलो ब्लॉग आमी सुरू करपाचें थारायलां ज्या ब्लॉगाचेर बायलांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर साहित्य येतलें. एक मुजरत हांगा सांगपाक सोदता कांय दिसा फाटीं पुष्पा भावे ह्यो सामाजीक संघटक आमच्या मदल्यान गेल्यो. म्हाका याद जाता 70 जेन्ना आमचो चित्रंगी मेळावो जाल्लो तेन्ना ती मुखेल सोयरी म्हणून आयिल्ली आनी तांणी एक गजाल सांगिल्ली जी गजाल म्हज्या काळजांत खूब रुजल्या की आमी जेन्ना बायल आनी दादलो समानताय म्हणटा तेन्ना बायलेन दादल्याच्या मुखार वचप किंवा सर्त करप अशा अर्थान आमी उलयनात. आमी समानताये विशीं उलयतात आमी बायल आनी दादलो बरोबर वतलो ह्या नदरेंतल्यान उलयता आनी चित्रंगीची चळवळ जी आसा ती अशाच तरेची आसा. आमच्या सांगातान कितलेशेच दादले कितलेशेच तरणाटे चले आसा जे चित्रंगीच्या ह्या सगळ्या प्रवासात आमच्या बरोबर आशिल्ले आनी मुखारूय आसतले आनी आमकां सदांच दिसता की चित्रंगी म्हळ्यार फकत बायलां पुरतें न्हय जाल्यार चित्रंगीन सगळ्यांक आमी आस्पावन घेवपाचो यत्न करतात आनी जेन्ना आमी ब्लॉग सुरू केलो तेन्ना जे साहित्य आमी अपेक्षा दवरता साहित्याची ते चल्यांनी बरोवचें दादल्यांनी बरोवचें अशी आमची अपेक्षा आसा. मुखार तुमकां ताज्या विशीं म्हायती कळटलीच आमी चॅट बॉक्सांनी घालतात ज्या ईमेल आयडीचेर तुमी हें साहित्य आमकां धाडपाक शकता ते तुमी मुजरत चित्रंगीचो एक भाग जायात कोंकणी भाशा मंडळाचो भाग तुमी आसातूच पूण चित्रंगीच्या चळवळींतूय आमकां भाग जाय आनी एकठांय येवन आमी ही चळवळ जी आसा हो आमचो यत्न जो आसा तो मुखार व्हरया. आयच्या दिसा ह्या कार्यावळीक ह्या व्याख्यानात रत्नमालाबाई दिवकार तशेंच चित्रंगीच्यो संयोजक प्राचीबाई आनी मृणाल बाय आसा हांव तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी तुमी सगळीं जी आज आमच्या सांगातान जोडले तांकां परत एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं. नमस्कार सगळ्यांक आंतरराष्ट्रीय चली भुरग्यां दिसाची परबी. ह्या वर्सा युनायटेड नेशन्सान जो थीम दवरल्या ती माय वॉयस आवर इक्वल फ्युचर.
म्हणल्यार समान फुडारा खातीर म्हजो आवाज. आणि म्हाका दिसता ताका पूरक असो हो विशय आमी घेतला. 2012 वर्सा सावन युनायटेड नेशन्स बायलांक सशक्तीकरण आणि तांकां हक्क मेळून दिवचे खातीर 11 ऑक्टोबर हो चली भुरग्याचो दीस म्हणून मनयतात. आनीक तशें पळोवंक गेल्यार बायलांचे खूब विशय आसा, खूब प्रश्न आसात आणि ताचेर चर्चा चलता, आंदोलनां चलतात. पूण आमकां दिसलें की कोंकणी भाशा मंडळ गेली साबार वर्सां मासीक पाळी हाचेर आमी भासाभास चर्चा घडोवन हाडटा कॉलेजीन. आनीक हे फावटी लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान ऑनलायन आमी हो जो भासा म्हाका अटेंडन्स आसा तातूंत जायते दादले दिसता. ही एक बरी गजाल, कारण मासीक पाळी हो फक्त आणि आमी हांगा लेक्चर दिवपाना. आमचे खातीर हे सत्र आसा ते चर्चा सत्र आसा. म्हणटकीच एक अपेक्षा करता की तुमी ह्या चर्चेन भाग घेवचो, पूण ऑनलायनाचे कांय लिमिटेशन आसा. म्हणटकीच कांय सुचोवण्यो दिता आणि मागीर सत्र करता. पयलीं म्हणल्यार आमी कांय प्रश्न हे तुमच्या अनुभवाचेर आसतले, तेन्ना तुमी तुमचे मत आसा ते चॅट बॉक्सान उक्तायल्यार जातले. आता मत मांडटना घेतल्या आनी ताचेर मागीर चर्चा करतली. कोणायकूय दिसलें की ताच्या भायर आपल्याक एक कितें तरी मुद्दो मांडपाक जाय जाल्यार ताणें परवानगी घेवन मागीर मायक अनम्यूट करून उलोवपाक मान्यताय घेवची. आणि हे तरेन आमी दोनूय वटेन भासाभास व्हिडिओ चर्चा करूनच हे सत्र फुडें व्हरया. म्हणटकच आमी उलयनात. मासीक पाळी म्हटल्यार कितें तरी घाण, मासीक पाळी म्हटल्यार कितें तरी लजेची गजाल म्हण आमी उक्तेपणान उलयना. आनी जशें हांवें म्हणलां की आंतरराष्ट्रीय चली भुरग्या दिसाची ह्या वर्साची थीम आसा माय व्हॉयस मॅटर्स. म्हणटा की उलोवप गरजेचें. उलयल्यारूच आमकां खुबश्या गजालींचे बरें कितें वायट सगळीं सांगता तें बरोबर काय चूक हे सगळें आमकां विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान पळोवन ताचेर एक निर्णय घेवपा खातीर एक परिपक्वता जावन आमचो विचार घडण जातली. म्हण ह्या विशयाचेर उलोवप खूब गरजेचें. म्हणटकच सत्राक सुरू आणि जर टिनेजर्स बी आसत जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी डेफिनेटली दादल्यांनी सुद्दां आपले अणभव तुमकां कितें दिसता ते सुद्दां तुमच्यांनी मतां मांडची. पयलीं सुरवेक एक प्रश्न आसा की मासीक पाळी हाचे विशीं तुमकां कितें खबर आसा? मासीक पाळी म्हणल्यार तुमचें मत कितें 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 खबर आहा तुमकां तांचे विशीं? आमी तुमच्या जापेची वाट पळयता चॅट बॉक्साची. मासीक पाळी म्हणल्यार कितें? चड करून टिनेजर्स आनी दादल्यांनी जाता. मेन्स्ट्रुअल सायकल. बरें. आनीक बरें. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा आमकां मासीक पाळी जातकच आमचो पयलो अणभव जावंक आमकां कशें कळ्ळें? मासीक पाळी विशीं आमकां म्हायती खंयच्यान मेळटा? खंयचो आमचो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? कोणा कडेन आमकां कळ्ळें हें मासीक पाळी विशीं? ओके. मेन्स्ट्रुएशन म्हणल्यार स्टमक पेन. मेन्स्ट्रुएशन म्हणल्यार भायर बसपाची. ओके. ही म्हणजे मासीक पाळी म्हणल्यार पोटान दुखप, एक सायकल परत परत जावपाची प्रक्रिया, भायर बसपाची. बरें. आमकां पयलेंच म्हाका खबर ना आतांच्या जनरेशनाक, पूण पयलींच्या काळार आमकां वॉट वॉज आवर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? ताचे विशीं कितें आपल्याक घडटा तें ताचे विशीं गिन्यान जावं ताची नॉलेज आमकां कोणा कडल्यान कळटाली? फॉर द मन आवय. ओके. आय थिंक पयलो प्रश्न आमी स्किप. ग्रँडमदर, आवय, भयण, सिबलिंग्स, मदर, भयण. ओके.
कांय जाण फ्रेंड्स. ओके. प्रत्येक फावटी आतां आमकां समजा आमच्या घरच्यां कडल्यान कळ्ळें जावं आमच्या इश्ट इश्टिणी भाव भयणां कडल्यान कळ्ळें भितर शिक्षक. ओके, शिक्षकाक एक रिस्पॉन्स आयला. प्रत्येक फावटी आमकां जेन्ना आमच्या मनशा कडल्यान कळटा तें एक्चुअली सायंटिफीक प्रोसेस म्हणून कळटा काय एक तुका रगत आयला तुवें हें करपाचें इतल्यान वयल्या वयर म्हायती मेळटा. जावं आमची इश्टिणी आमकां योग्य मार्गदर्शन करपाक शकता काय कितें. व्हडली जाली भाव भयणां ती आमकां योग्य मार्गदर्शन दिवपाक शकता काय कितें. म्हणला तेन्ना येस, प्रज्ञा सेड नो. शिक्षक म्हणला तेन्ना आमचो अणभव जावं जी आमी सेशन घेतला तेन्ना कळ्ळा की विज्ञाना भितर सायन्सा भितर एक लेसन खुबश्या भुरग्यांनी आमकां सांगलां जेन्ना जेन्ना आमी सत्र घेतला तेन्ना. ओके. की शिक्षकाचो तो हो जो पार्ट आसा पळय रिप्रोडक्शनाचो तो सेल्फ स्टडी म्हण दितात आनी भुरग्यांचेर सोडटात. जो वावर जी योग्य माहिती शिक्षणांतल्यान आमकां तो योग्य मार्ग ना. म्हणटकीर अर्दकुट्टी आमकां गिन्यान आसा आमची विज्ञानीक प्रक्रियेंतलो आनी ताचेर वेल्यान आमी आमचे दीस करेक्ट. तातूंत भितर आमी हाका जायती नांवां दवरल्यांत. सम रिस्पॉन्सीस. ब्लीड रेड फॉर द मंथ थ्रू मदर एंड ग्रँडमदर. शिक्षक कोणा कडल्यान कळूंक ना, वयल्या वयर जाता आनी तो भ्रश्टकार म्हणून मासीक वळख जाता. बरोबर. ओके. सो आतां आमी कांय नांवां दवरल्यात. ताका आमी सरळ मेन्स्ट्रुअल सायकल मेन्स्ट्रुएशन म्हणना, तांकां वेगवेगळी नांवां दवरल्यात. तुमी ती नांवां बी आमकां मातशें सांगल्यार जातलें. पाळी, बर्थडे. ओके. चाम्स. फायन. पिरियड्स. ओके. आतां आमी तुमकां स्लायड्स दाखयता. म्हणजे हें फक्त भारता भितर न्ही, भारता भितर ताका वेगवेगळी फुडला. बॉम्ब ब्लास्ट. गॉड. भायर बश्टें बॉम्ब फुटला, कावळो फुडलो. ओके ओके. आतां वील शो यू सम स्लायड्स. नेक्स्ट. ओके. तुमकां कळी उरतलें की आमकां खंयच्या खंयच्या जशें की पेरंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, फॅमिली मेंबर्स खूब जाणां इंटरनेटा वयल्यान कळिल्ले आसता. सो हांगच्यान मुखार वतले जाल्यार जायतीं नांवां तुम्ही थोडी सांगल्यात. थोडी सांगल्यात. ही थोडी आमची जावं डूम बॉम्ब ब्लास्ट कोणें म्हणिल्लें. डूम. ओके. अकाउंट ओपन केला. कोणें आयकल्लें ना? रिस्पॉन्स नाका. नेक्स्ट. देन हॅपी बर्थडे, भायर जावप, MC, बॉयफ्रेंड, बश्टे जावप, धूम, संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर, पिरियड्स, कावळो आफोडप, चम्स, लिटल विजिटर. हे जालें भारतांतलें. आतां भायल्या देशान जी उतरां वापरतात ती पळोवया. खूब जाणां दिसतले की फक्त नांवां वापरतात, पूण तशें आसना. भायल्या देशांक खुबशीं नांवां वापरतात. अंट फ्लो, मंथली विजिटर, रेड, रेड टाइड, टाइम ऑफ द मंथ, क्रिम्सन वेव किंवा क्रिम्सन टाइड, शार्क वीक. आता ही शार्क वीक म्हणटा ताचेर सांगपाक जाय की मागीर आमी येतलीच, पूण जशे भारता भितर आमी चड करून संदर्भ सर्पा कडेन लायतात, थंयचे लोक शार्क मोरी कडेन लायतात, म्हणजे शार्क वीक. शार्क वीक. आणि लेडी टाइम ऑर लेडी फ्रेंड.
सो एक सादी आमची नैसर्गिक सैमीक प्रक्रिया जाता ताका आमी सरळ नांवान उलो करनासतना जावं ताका एक योग्य नांव घेनासतना आमी इतली पळय वेगवेगळी नांवां दिता सिक्रेट कोड लँग्वेज कारण वी आर नॉट फ्री आमी हाजेर उक्तेपणान उलोवपाक शकना ही आमची मानसिकता आणि हे फक्त भारतांतच न्ही तर हेर कडेन बी ह्या विशयाक धरून तरेन विचार जाता Anvesha, can you play the video? हो एक व्हिडिओ पळोवया I loved red cherries, red balloons, red ketchup with hot samosas, red toys. Red was the color of my mother's bindi. Red, the cross on the doctor's car. Red mehendi, red frocks, red roses, red candy bars. Red was beauty, was love, was passion, was dreams. And then I grew up, and something changed. Goodness of red escaped from a crack, and it became the color of shame, of pain. I was around 11 when I saw Red River flowing between my thighs. I was frightened, confused. I have got cancer, I thought. I didn't know that this blood would become my lifelong adversity. That red would be red. As a child, I loved red cherries, red balloons, red ketchup with hot samosas, red toys. Red was the color of my mother's bindi. Red, the cross on the doctor's car. Red mehendi, red frocks, red roses, red. Red was beauty, was love, was passion, was dreams. And then I grew up, and something changed. Goodness of red escaped from a crack, and it became the color of shame, of pain. I was around 11 when I saw Red River flowing between my thighs. I have got cancer, I thought. I didn't know that this blood would become my lifelong adversary, that red would become my nemesis. My life would now be full of don'ts. Don't walk like that. Don't talk to boys. Don't dress like that. Don't think like that. Shh! Don't speak about those things. Don't go out late. Don't pray! 5 long days, days of impurity, living life of an untouchable, living life like I didn't exist. 5 long days that I had to bear on my own, uncertain, uncomfortable. 5 long days when even God wiped me off his list. Can you imagine the horror of the 11-year-old girl who suddenly discovers that she's become a woman and it's nothing beautiful? She's not beautiful. She feels tainted. She feels ashamed. And I was not the only one. There are many like me who step into puberty not knowing that their bodies are the most beautiful vessels with the power to bring forth humanity. Surrounded by myth, burdened by taboo, they consider themselves a curse. They learn no hygiene, rags, ashes, leaves. They use any means to remove all traces of shame. They drop out of school. They withdraw into themselves, wondering why their body limits them. Who clipped their things? For humanity to live, they bleed. They have 1,000 questions, but they are too scared to voice, too ashamed to think. But they need to be told, the children like me, that womanhood is not a witch. That menstruation is not a disease. With care, understanding, and knowledge, give her the strength to untangle the barbed fences, to break societal taboo. Talk to her, discuss it, tell her that she has magic within her, and it's wonderful, and that the red blood that comes from within her doesn't make her dirty, impure, and that her help another heart beat. ओके, आय एम प्लेइंग इट अगेन. खूप जणांना दिसले ना, सो परत एकदा प्ले करता. Red. As a child, I loved red cherries, red balloons, red ketchup with hot samosas, red toys. Red was the color of my mother's bindi. Red, the cross on the doctor's car. Red mehendi, red frocks, red roses, red candy bars. Red was beauty, was love, was dreams. And then
I grew up, and something changed. Goodness of red escaped from a crack, and it became the color of shame, of pain. I was around 11 when I saw Red River flowing between my thighs. I was frightened, confused. I had blood cancer, I thought. I didn't know that this blood would become my lifelong adversary, that red would become my nemesis. My life would now be full of don'ts. Don't walk like that. Don't talk to boys. Don't dress like that. Don't think like that. Shh! Don't speak about those things. Don't go out late. Don't go to the kitchen. Stop! Don't pray! 5 long days. Days of living life of an untouchable. Living life like I didn't exist. 5 long days that I had to bear on my own. Uncertain, uncomfortable, ignored. 5 long days when even God wiped me off his list. Can you imagine the 11-year-old girl who suddenly discovers that she's become a woman? And it's nothing beautiful. She's not beautiful. She feels tainted. She feels ashamed. And I was not the only one. There are many like me. Not knowing that their bodies are the most beautiful vessels. Vessels with the power to bring forth humanity. Surrounded by myths. They consider themselves a curse. They learn no hygiene. Rags, ashes, leaves. They use any means to remove all traces of shame. They drop out of school. To themselves, wondering why their body limits them. They clipped their things. For humanity to live, they bleed. They have 1,000 questions that they are too scared to voice, too ashamed to think. But they need to be told, the children like me, that womanhood is not a witch, that puberty means life, that menstruation is not a disease. With care, understanding, and knowledge, give her the strength to untangle the barbed fences, to break societal taboo. Talk to her, discuss it, tell her that she has magic within her, and it's wonderful, and that the red blood that comes from within her doesn't make her dirty, impure, and that her red blood will one day help another heart beat. ओके सगळ्यांक हो व्हिडिओ आवडला आसतलो. तातूंत एक बरें वाक्य आसा, फॉर ह्युमॅनिटी टू लिव्ह वी ब्लीड. ही जी प्रक्रिया सैमीक प्रक्रिया आसा तातूंत मनशाचो जल्म जाता आनी ह्या फूल प्रक्रियेन जी बायल मनीस वता तिचे स्वताचे अशे कांय दुखणे आसा, तिचे कांय स्वता भितर बदल घडिल्लो आसता, तिका तातूंत एडजस्ट जावपाचें आसता. पूण ते जावच्या वेळार पळय जो आघात जाता कांय प्रथे खातीर कांय अज्ञाना खातीर व्यक्त करपाक शकना, तेंच हो व्हिडिओ दाखयता. आतां आमी पळोवया वॉट इज मेन्स्ट्रुएशन, हे कित्याक गरजेचें, कारण आमकां कित्याक ह्या विशयाचेर आमी उलयना. जशें शिक्षकान हाजेर उलोवपाक जाय, कित्याक आमी कम्फर्टेबल ना. इतले सोंपेपणीन जर आमी अशें ऑनलायन घेवपाक शकता जाल्यार भुरग्यांकडे इतल्याच लेवलार स्कुलानूय वचून तांकां योग्य ती म्हायती दिवप खूब गरजेची अशें आमकां दिसता. सो हो एक व्हिडिओ पळयात. ताचे पयलीं आता व्हॉट इज मेन्स्ट्रुएशन. मेन्स्ट्रुएशन किंवा मासीक पाळी म्हणल्यार कितें? मासीक पाळी म्हणल्यार कितें? एक्चुअली मासीक पाळी म्हणल्यार प्रत्येक म्हयन्याक जेन्ना बायल मनीस ब्लीड जाता ताका आमी मासीक पाळी म्हणटा. ती कित्याक जाता? आमच्या ओव्हरीन जे येवन युट्रसाक रावतात आणि भुरगे जावपाच्या प्रक्रिये खातीर युट्रस तयार करता, बेडिंग तयार करता, सो दॅट थंय येवन भुरग्याची प्रक्रिया भुरगे जावपाक स्टार्ट जातले. पूण जेन्ना भुरगे जावपाक जायना किंवा फर्टिलायझेशन जायना किंवा प्रेग्नन्सी अकर जायना तेन्ना ही वॉल, युट्रलाइन वॉल जी आसा ती शेड जाता आनी ब्लीड जावन भायर सरता. आता थोड्या लोकां खातीर 3 ते 7 दिसाचो गॅप आसता. 3 दीस किंवा थोड्याक 7 दीस सुद्धा ब्लीड जावपाक शकता आनी ही फूल मॅच्युअर जाता तेन्ना ही फूल सायकल परती रिपीट जाता आनी जनरली ती सायकल 25 ते 35 दिसां भितर उरता. भुरग्याक जर सांगपाचें आसत जाल्यार आमी एग्जाम्पल दिवपाक शकतात की जर घरांत कोणी सोयरी येवपाचो आसा जाल्यार आमी कितें करतात, सगळी तयारी करतात, ताचे बेड तयार करतात, ताच्या खातीर रूम तयार करतात, बरे कुशन्स रेडी करतात. जर अचानक सोयरो सांगता की आपूण येवपाक शकना आज जाल्यार मागीर आमी कितें करतात
की सगळे बेड बी जे ताच्या खातीर तयार केल्ले ते आमी काडून परते नेक्स्ट टाइम केन्ना तो येतलो तेज्या खातीर दवरतात. पूण मनशाच्या प्रक्रियेक आमी काडून ते परते नेक्स्ट टाइम दवरपाक शकनात. सो तेन्ना कितें जाता, जी बेड तयार करतात भुरग्याच्या जन्मा खातीर ती बेड त्या म्हयन्याक प्रेग्नन्सी जालना जातकीर ती बेड ब्लीड जावन शेड जाता. हो सारको सिंपल मासीक पाळयेचो प्रोसेस. सो आता मी एक व्हिडिओ पळोवया. अन्वेषा, कॅन यू प्ले द व्हिडिओ? अन्वेषा, व्हिडिओ. And their bodies change. Menstruation, also called having a period. As girls get older and their bodies change, they get their periods. The uterus is the part inside the body where a baby grows when a woman is pregnant. The inner lining of the uterus supports and nourishes the developing baby. If there is no baby, the lining is shed during her period. During a period, blood and other tissue from the uterus, vagina. A period can last from a few days to about a week. You may have heard doctors talk about the menstrual cycle. This is the time from one period to another, usually about 2 years. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertile. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny. One seed. Women have 2 ovaries, one on each side. The fallopian tubes lead from each ovary. In the middle of the menstrual cycle, an ovary releases an egg. After ovulation, the egg travels down the fallopian tube. It takes a few days to complete the journey. Meanwhile, the lining of the uterus gradually gets thicker so it can support the development of a fertilized egg. If the egg gets fertilized, it will implant in the uterus and the woman is pregnant. If the egg is not fertilized, the woman is not pregnant and the egg will begin to dissolve. Because the woman is not pregnant, the lining of the uterus is not needed. A woman will have her monthly period, and the cycle begins again. ओके, सो आता मी सो आता मी व्हिडिओ पळयलो की ही एक आमच्या कुडी भितर घडटा म्हयन्याक. पूण आमी ताका अदर तुमी रिस्पॉन्सीस दिल्यात कोतान भ्रष्टकार भायर जाता हे तरेन तांकां एक आमी ब्रँड केला आनी खुबश्यो गजाली आमकां जे त्रास जाता तातूंत आमकां आनी सो अशे खंयच्यो खंयच्यो गजाली एक्सक्लुजन केला म्हणजे आमकां किद्यांतल्यान भायर काडिल्ले आसा जावं भायर दवरप म्हणजे कितें केलां आमचें अशी खंयच्यो खंयच्यो प्रथा आसात तुमचे रिस्पॉन्सीस वाट पळयता आमी चॅट बॉक्सान घालचें. देवस्पण कितें देवस्पण करपाक मेळना हाचो अर्थ देविता भ्रष्टकार म्हणल्यार कितें तो कांय
फक्त देवस्थानच करपाक मेळना काय आनी खंयच्यो गजाली आसा ज्यो आमकां करपाक मेळना. म्हळ्यार देवळान वचप ना, देवळान वचपाक गावना, टेम्पल एलाव करना, देवाच्या कुडीन वचप ना, पांयां पडपाक मेळना, देवा कडेन वचप ना, घरांत कोणाक आफुडचें न्ही, म्हणटा काय कडेन हात लावप ना खंयच. ओके, म्हळ्यार आफुडप न्ही. कुकिंग म्हणजे नॉट टू टच पिकल. ओके, किचनान वचपाक मेळना, रांदचे कुडीन वचपाक. यू शुड नॉट टॉक टू बॉयज. ओके राधा. कुकिंग, देवा चलयांक वचपाक मेळना, फेस्टिवल अटेंड करपाक मेळना, चड करून चवथीक आमकां हे चलयांक त्रास जाता हाजो. नो एक्सरसाइज. ओके, घरा भायर रावप, वी कांट गो इन किचन, वेगळें न्हिदप. म्हणजे कितें न्हिदप. ओके, सेपरेट रावप मीन्स भायर रावप अजुनी. ओके, 5 दीस घोवा मरे रातची मस्तीपणा करता. वेगळे रावप, दारांतल्यान येवप, कपड्यांक हात लावपाक मेळना. येस, योग खबर आसा तितले बरोवप सोंपें, म्हणजे खूब त्रास तुमकां बायलांक हाचे खातीर. सो आमी एक ह्या स्लायड्सांतल्यान पळोवया. आनीक हय, ताजे पयलीं कोणी हें पळयलां? ओके, येस, सायन्स. येस, सायन्स. हय, तें आयले दिना, देवळान वचपाक दिना. हे बोर्ड आमकां खुबशे देवळाक भायर, women are not allowed to enter the temple during menstruation. Thank you. Ladies skips this period, men is unnecessary. कित्याक हे सगळ्यांक म्हणजे आजूय म्हाका ते बसले पूण रिस्पॉन्सीस दादल्यांचे ना. तुमकां ऑब्जर्वेशन कितें आसा ते जरूर सांगचें आमकां, आनी ताचे मागीर हांव एक अणभव सांगता. मेन्स्ट्रुएशन इट्स जस्ट नॉट अबाउट विमेन, इट्स अबाउट ह्युमन कायंड. सो अदर वर्ड्स म्हणलां तशें की मनशाचो जल्म फूल भितर प्रक्रिया जल्माची आसा ती ह्या पिरियड्सा खातीर जाता. म्हणटकीर हातून भितर चलयोच न्ही, चले जल्माक हो आमचो सगळ्यांचो विशय आनी हो सगळ्यांक लागू जाता. एकच अणभव सांगता. एक वर्स आमी पिलार सेशन घेताली, तेन्ना सेशन घेतकीर डिस्टर्ब जावन आमच्या म्हऱ्यांत आयलो आनी ताणें सांगलें की आपले चवथीक आयलो तो आनी आपूण तेन्नाच्यान खूब डिस्टर्ब, आनी हें पळयतकीर आपल्याक आज कळ्ळें तुमचो कितें प्रॉब्लम तो, की तांकां दिसा खूब रांदप केल्लें खंय, दनपार ऑलमोस्ट 12 जालें, जेवण अर्द्या वयर तयार जालें. सडनली पांयां भितर कुजबूज सुरू जाली आनी थोड्या वेळान तांच्यांनी तें जेवण काडून भायर गायरेन उडयलें. आनी तांकां तो भुरगो आशिल्ले कारणान तांकां कळपाक मार्ग ना कितें जालें अशें. सो तो म्हाका सांगता आज आपल्याक कळ्ळें की बाकी दीस त्या दिसा कुशीक बशिल्ली, पिरियड जाला म्हण, चवथी कडेन तो सगळो भ्रश्टकार जाला असो म्हणून तांच्यांनी रांदिल्लें जेवण तें गायरेन भायर मारलें. आतां चिंतल्यार आपल्याक खूब दुख्ख दिसता. सो हो फक्त विशय आसा तो बायलांचोच न्ही, हो सगळ्यांचो, हो समाजाचो. आतां मेन्स्ट्रुअल एक्सक्लुजन ज्यो गजाली केल्यात, इम्प्युरिटी एंड अनटचेबिलिटी, म्हणजे बायल पिरियड आसा म्हणजे कितें तरी अशुद्ध, इम्प्युअर, आनी तिका तेखप ना, जावं तिणें कोणाक तरी तेखप ना. जे तुमी सांगलां हें गोंयानूय चलता, हें खूब फावटी चलता, आमी तें मागीर पळोवया. स्किपिंग ऑफ मेन्स्ट्रुएशन टॉपीक फ्रॉम स्कूल करिक्युलम, जे आमी जाणा शाळे भितर सेक्स एज्युकेशन आसपाक जाय. आमचे भितर आमचो बदल, आमचे कुडी विशीं गिन्यान आसप आमकां खूब गरजेचें. शिक्षणाकूच जर आमकां हाचे विशीं गिन्यान दिना जाल्यार भायलो लोक कितें दितलो. मॅसेज ऑफ इम्प्युरिटी एंड अनकम्फर्ट गिवन बाय मिडिया एंड आमची टीव्ही, हेर मिडियम आसतात ती सुद्दां एकदां आमकां मिसगायड करतात. आमी पळयलां एड्स आसतात, डिस्प्ले पॅड्स आसता तेन्ना ताचेर निळो डाग पडटा. म्हळ्यार खंयच्यान निळे दाग आयले, डायरेक्ट रेड स्पॉट मिसगायड करतात. नो कॉन्वर्सेशन फॅमिली, आमी उलयना, हाचेर चर्चा करना.
खूप फावटी आमी रॅपिंग अप ऑफ सॅनिटरी नॅपकिन्स इन पेपर अँड ब्लॅक बॅग. इवन शाळेंत भितर हांवें पळयलां भुरग्यांक जाले जाल्यार ती पॅड म्हाका पायल्या अशी लिपयता, पेपरान घालता, हांगा घालता, कोणें पळोवपा जायना. इट इज जस्ट लायक वी आर आमचे बाकीचे गरजो आसा तश्यो, तातूंत लिपून कित्याक जाय. सो आमकां इतली लज ताचे खुबशे फावटी ह्या पोटान दुखता जावन आमी योग्य मार्गदर्शन घेना, योग्य गिन्यान नाशिल्ल्या कारणान आमचे कुडीक कशे भलायके कसो मारो कशी पेन किलर्स घेतात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आमी उलयना म्हूण आमकां त्रास जातात. ह्यो हातूंक म्हाका जाय की थोड्यांनी आयडेंटिफाय केल्ल्यो ह्यो सायन्स कितें सांगपाक सोदतात आमकां. ह्यो सायन्स आनी चित्रां आनी ताचो संबंध मासीक पाळी कडेन आसा. म्हणजे की तुमी हे पयल्या तुमच्यांनी कितें गॅस केला जाल्यार सांगपाक जाय. तुमी कितें कितें गॅस करपाक शकतात तें सांगचें. म्हाका फन फॅक्ट सांगूचो दिसता. फन फॅक्ट ओके. हांवें म्हणलां की समाजाचो एक म्हाका फन फॅक्ट सांगूचो दिसता. ज्या देवळान बायलांक वचपाक मना आसता त्या देवळान लोक देवीकच पुजतात. सामकें बरोबर. म्हजी एक इश्टी नाशिल्ली, मागीर आमी मिक्सान येतली, ताचेर मागीर उलोवया मागीर. ओके बरें. हे पयल्याच चित्र ते दाढी दुखता. कांय कडेन म्हणटात की मासीक पाळी येत जाल्यार दाढी दुखता. मागीर हांगा लास्ट कॉर्नरार दाखयलें तेच्या जाग्यार डिफरंट धर्माची पिक्चर आहा. दॅट मिन्स खूब धर्मांनी, चडशा धर्मांनी देवळांनी किंवा ज्या जाग्यार प्रेयर्स ऑफर जातात थंय वचपाक मेळना. मागीर हांगा शाक दिश्टी पडटा. मोरी दिसता. बुद्धा जावन जाल्यार वासवेल आसा ते अटॅक करतले. पोटान दुखता, भ्रष्टकार, फळां किड येतात. सो अश्यो ह्यो रिती चित्रां ह्या हातून दाखयल्या. ओके ओके लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मीथ. फर्स्ट मेन्स्ट्रुएटिंग वुमन इज इम्प्युअर. ती घाण, बुरशी आणि ती सीक और तिका ती श्रापीत बायल, ती श्राप भोगतात पयले कर्माचे, अशे एक विचार. तुमचें कितें म्हणणें हाजेर? नेक्स्ट फॅक्ट्स. Menstruating women is not impure. It's a natural and healthy body process. It's a fluid, just a mixture of blood and tissue. Okay. Actually, fact हो की it is not impure. Impure अशें कांय ना तातूंत. नॅचरल प्रोसेस आनी ताज्या खातीरच मुखारले जनरेशन मुखार पावपाक शकता. ओके. हांगा राधालो जो प्रश्न आसा, वी शूड नॉट टॉक टू बॉयज. वी विल एड्रेस टू इट मागीर करया. पिरियड्स मासीक पाळी जाता की चल्यांकडे उलोवप काय ना, सो ताचो प्रश्न आसा. वुमन मेन्स्ट्रुएट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ युरिनेशन. ज्या जाग्या वयल्यान आमी बुराकांतल्यान मुतता तातूंतल्यान जाता असो एक समज, गैरसमज आसा. फॅक्ट्स. There are 3 opening in between the legs: urethra, vagina, and anus. And the menstruating blood flows from vagina. And भुरगे त्याच वजायनातल्यानच भायर सरता. Yes. Menstruating women cannot offer prayers, take part in religious ceremonies, is forbidden from touching a sacred object or enter a place of worship. Yes. हे सगळ्यांनी सांगला. Take part in religion. Facts. A menstruating woman is not impure. पयलीं सांगला आमी की it is not impure. खूब जाणां आमी अशें म्हणटात की दुसऱ्याचे सेंटिमेंट्सा खातीर रिस्पेक्ट करतात, दुसऱ्याचे भावनेक रिस्पेक्ट करतात म्हणून आमी पाळटात. पूण जायते फावटी भावनेक रिस्पेक्ट करपा पेक्षा एक कंडिशनिंग जाल्ली उरता. जेन्ना फर्स्ट टायम पिरियड्स जातात तेन्ना साने सांगत गेल्ले उरता की तूं हें करप ना, तूं देवळाक वचप ना. सो इतले कंडिशन जाल्ली उरता. कळो सुद्दां ना की ती तुमी करतात ते चूक करतात का बरोबर करतात. बरें. आतां हांगा आयलो प्रश्न. एक म्हळ्यार कितें
म्हणत जावं प्लेस ऑफ वर्शीप कांय धर्मा भितर वतात, लायक इगर्जेन मिसाक वतात, पूण मागीर समजा देव एक जाल्यार मागीर अशे तरेन दोन कायदे कशे. सगळ्या धर्मा भितर एक सिखिझम हो जो पळय धर्म, सीख धर्म, तातूनच ताणें म्हणिल्लें आसा की दिस इज वन ऑफ द होली अँड प्युअरेस्ट प्रोसेस अशें म्हणटकीच तो धर्म आसा तो बायलेचे हे प्रक्रियेक तितलो मान दिता. बरें, करप ना म्हणजे कितें, आमी देवाची प्रार्थना केन्ना करता जेन्ना आमकां दिसता मनाची शांती जाय, जावं आमचे ताण तणाव आयला जाल्यार आमचे कोण बंद करपाक शकता. दुसरी गजाल भावना म्हणटा तेन्ना समजा आमी म्हटलें खूब फावटी अशे कांय वचपाक जाय एंट्री बी म्हणून चळवळी चलतात आणि तेन्ना मागीर बाकीच्यांचे आर्ग्युमेंट आसता तुमी दुसऱ्याचे भावना कशे दुखयतात. आमची भावना म्हणजे आमी सदांच बायलांनी भावना मारून जगप. दुसरें ह्यो जर भावना जर आमी विचार केलो जाल्यार जे समाज सुदारणा जाल्या ती समाज सुदारणा केन्नाच जावची नाशिल्ली. आमच्यो सगळ्यो ज्यो वायट प्रथा आसात त्यो बंद करतना खूब जाणांच्यो भावना दुखावल्यात. पूण दुसऱ्याक त्रास जायना ती कृती करपाक जाय जाल्यार ह्यो भावनांचो आमी विचार करूंक जायना. असले कर्मठ विचारांचे लोकांच्या भावनांचो आमी विचार करपाक जायना. आमी जें बरें, जें आमचें बरें, जें विज्ञानाक धरून आसात त्यो प्रथा जावं त्यो रिती मान्य करच्यो अशें म्हाका दिसता. सुजाण नागरीक ह्या नात्यान आमी करूंक जाय. मेन्स्ट्रेटिंग वुमन शुड नॉट कूक फूड, म्हणजे जेवण करप ना, किचनाक एंट्री करप, आनी तशें केलें जाल्यार ती बरी ना जातली अशी एक विचार आसा थोड्यांचे. रिणाल, आय जस्ट वॉन्ट टू हे तुका मातशें बंद करून हांगा एक दोन बरे रिस्पॉन्सीस आयल्यार रिएक्ट जाता. चवथीक गणपतीक पळयल्यार खंय देवाचो कलर वता खंय हो एक आसा. अशें जेन्ना आसता न्ही तेन्ना ते कांय वेळार चॅलेंजूय करपाचें आसता, ते मागीर येता. हांगा बरयला mother agrees periods aren't impure, but when it comes to temple things she says no, that's correct. So म्हजी एक इश्टीण आसा दोतोर, ते हो सगळे जाणा प्रोसेस, पूण ताणें सांगिल्लें की एक दिसा ताका सुद्दां म्हणजे इतलें कंडिशन जाला की ते एक दिसा उजवाती लावपाक आमोरीचे देवा कडेन म्हणपाक लागले. सो ताका घोवान विचारलें कितें जालें, ते सांगपाक तयार ना. तेन्ना आगो कितें जालें, सो तेणें म्हणलें ना रे आपल्या मनाक खाता, इतली जाणा ते बरोबर न्ही पूण खाता. सो ताणें सांगलें तुका रायटूच ना म्हणून तें बरो चूक बी म्हणपाचें. पयलीं कंडिशनींग जाल्लें आसता. सो येस, तुजे आजयेक तशें चॅलेंज करपाक डिफिकल्ट. आनी कलर वता खंय अशें चवथीक गणपती पळयल्यार देवाचो अनुभव दिता की म्हाका म्हज्या आजयेन सांगिल्लें तुका सोरोप येवन खातलो तूं जर. सो हांवें ताका सांगलें जाल्यार म्हाका पळोवपाकूच जाय तो सोरोप खाता जाल्यार तो खंयच्यान येतलो, कसो येतलो, आनी मागीरूच म्हाका खाल्लें जाल्यार हांव बिलीव करतलें आनी मागीर बाकीच्यांकूय बिलीव करतलें. सो समटायम्स आय एम नॉट सेयिंग सगळ्यांनी चॅलेंज करचें, बट एक अंडरस्टँडींग आसप की ह्यो सगळ्यो सायंटिफीक न्ही, ह्यो सगळ्यो आमच्या आजी आमकां कित्याक सांगता कारण तांच्या आजीन सांगिल्ली. तो एक भंय निर्माण करप, ही प्रथा चालू उरतली जाल्यार भुरग्यां मदीं तांचे तकलेंत भंय घालप, ताचे फाटलो होच हेतू आसता. ओके, आतां तुगेलो पॉयंट बायलांनी रांदप ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कितें म्हणटा कांयच हार्म जायना. एंटरींग किचन ड्युरींग मेन्स्ट्रुएशन विल नॉट हार्म एनीबडी. कोणाकच दुःख जायना वा कांयच जायना एज लॉंग एज जनरल हायजीन इज मेजर्ड आर फॉलोड. हे सगळ्या कडेन लागता. जनरल हायजीन जेवण करतना फॉलो करप हे सगळ्याच कडेन लागता. खंयचें जेवण प्रिपेर करतना केलें ना जाल्यार तें जेवण पाड जावपाक शकता. एक्झाम्पल घेत जाल्यार आमी दुधाचें. दूध जर आमी ज्या तोपाक तापयतात तो जर सारको धुल्लो ना किंवा त्या तोपाक पयलीं मिठाचे किंवा लिंबू ट्रेसीस जर उरत आनी तातूंतच जर परते आमी दूध तापयलें जाल्यार तें दूध फुटपाक शकता. आनी ताका आमी रिलेट करूंक शकनात की बाबा थंय भश्टकार बायलेन त्या दुधाक हात लायिल्लो. सो जनरल हायजीन जेन्ना ना तेन्ना खंयचीय वस्त पाड जावपाक शकता. तातूंत मासीक पाळी आशिल्ली बायल येता ना येता हेतूंक कांय संबंद आसना.
बरें, दुसरें कितें आतां एक तेंपार म्हणजे म्हाका खबर आसा, आय थिंक कॅन्से 90% बायलो भ्रष्टकार मानताले. आतां काळा प्रमाण आनी गरजे प्रमाण बायलो कितें करता, ओके देवा पुरते मर्यादीत दवरला. आतां समजा सगळ्यांनी म्हणल्यार भ्रष्टकार न्हू, कोणच्या बसया घोवांनी रांदया आनी स्मॉल फॅमिली आसा सगळी उपाशी पडटली म्हणटकी आतां आपल्याक सविस्तर कशें जम पटना, आपल्याक त्रास मानून घेता म्हणटकी ही सगळी ढोंगीपणां जेवण रांदतकच पिड्ड्यार जाता बी म्हणटा ते. Contact from menstruating woman or even her presence in vicinity will spoil wine, bread or pickle or any other food makings. आता पिकलाचे कशें आसा, वायन आनी ब्रेड हे आमी चडशे भायल्या देशांत पळयला की ते ही गजाल मानतात की वायन किंवा ब्रेड स्पॉयल जाता. पिकल म्हळ्यार लोणचें पाड जाता ही चडशे आमी इंडियेक मानतात की भश्टीकार बायलेन किंवा मासीक पाळी आशिल्ल्या बायलेन लोणचें घातलेलें जाल्यार पाड जाता. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार आमी आतां भायल्यान लोणचें हाडटा डब्याचे, डिफरंट कंपनीचे, चांदेलकर धर, बिडेकर धर, थंय खूब बायलो काम करतात. मागीर तांकां प्रत्येक म्हयन्या तुमकां दिसता की सुटी दिवपाक परवडटली ओनराक 5-5 दीस प्रत्येक बायलेक. 400 बायलो आसा तितले एक समजा 50 जाणां जाले. सो एका अशी खंयची फॅक्टरी दितली बायलांक. सो ज्या फॅक्टरीनी लोणचें करतात थंय काय तांकां मेळना म्हणटकी मासीक पाळी. हय, सो इन द एंड इट्स कितें आसा, इवन आमची जाणटेली एकदां सगळें पथ्यां पाळून लोणचें करतात कारण जे केअर घेवंक जाय ते घेवंक ना म्हण. सो ते बायलाचे मासीक पाळीचेर ते धुकलचे न्ही. ओके. No modern scientific test has been ever shown. खंयची सायंटिफिक टेस्टान अजून पर्यंत सांगले ना की भश्टकार बायले खातीर पाड जाता. Presence or touch of menstruating women will spoil the fruits or flowers hanging from a tree and cause them to drop prematurely. हे बी म्हणटा आमी गार्डनान वचचें न्ही म्हणटात. पूण आमी एक नोट सुद्दां अशे खूब जीव जंतू जनावर असतात, आमगेलो सुणो आसता, आमचे माजर असतात, तांकांय बी पिरियड जाता. आनी म्हाका दिसना फ्रुट्स एंड फ्लावर्स किती आसा झाडांची की तांकां हे जाले की ती जाम जातात, पिड्ड्यार जातात. सो हाका सायंटिफीक बेज ना, हाका विज्ञानीक बेज ना. जाली जितल्यो गैरसमज जाल्यो अंधश्रद्धेंतल्यान आयिल्ले आसा. ओके. मेन्स्ट्रेटिंग वुमन शुड नॉट. आनी खुबशा घरांनी 4-4 दीस जी मासीक पाळी जाता त्या बायलेक न्हावपाक मेळना आनी 5व्या दिसाक किंवा 6व्या दिसाक न्हावन माथ्यार न्हावन स्पेशली ती मागीर घरा येता. ही खूब कडेन पद्दत आसा. खूब कडेन गेल्ले कडेन खूब कडेन पळयला की भुरगीं भायर बसतात, न्हायनात किंवा उदकांत वचपाक मेळना. पण हे हाजे उरफाटें, येस फॅक्ट्स, हाजे उरफाटें कितें एक्चुअली आमी त्या दिसा आमचे हायजिनाची चड केअर करूंक जाय, न्हावपाक जाय डेली. आनीक इवन आतां खुबशे स्पोर्ट्सा भितर स्विमर आसा. जर फाल्यां इंडियेक जो स्विमर आसा तेणें ऑलिंपिक मेडल सोडचें पडलें. सो दे यूज टॅम्पॉन्स. आतां विज्ञाना भितरूय तितली प्रगती केल्ली आसा. एक तो जालो स्विमिंगाचो, पूण न्हावप हें गरजेचें कारण तेन्ना तुजे फ्लो आसता तेन्ना तितलेंच क्लीन आमकां आमचीच मातशी वीट दिसता, जावं एक वाज म्हणटकी ती न्हावप खूब गरजेची. तातूंतल्यान थंडी जाता, तातूंतल्यान येता ती सगळें अगेन इट इज अ मिथ. Menstruating girl and a woman are at greater risk of attacking bear and snakes. आता शार्क बेर हे भायल्या कंट्रीनी मानतात. स्नेक खूब जाणांनी आयकल्ले उरले, जागेचो दिश्टी पडटा म्हणून. खूब जागेचो दिश्टी पडटलो, तुका पिरियड्स जाल्यार. शार्क आनी बेर म्हणटी फॉरेन कंट्रीनी स्पेशली युरोपाक बी गजाल आसा, बिकॉज थंय स्नेकाचे चड आसपाना, थंय शार्क दिश्टी पडटले. परत हाका कांयच बेजीस ना. Menstruating does not increase the risk of being attacked by an animal. Anyway, it's better to stay away from snakes. ते आमी नाय जाल्यार पांय दिले जाल्यार चापतलोच. आनी ते बायलांकच न्ही, चल्यांक चाबू शकता पांय दिले जाल्यार. कोणें म्हणल्यार न्हावप वेल्यान गायचें मूत घालून न्हावप सामकें शुद्ध जाता काय. दिस इज व्हेरी डेंजरस. ओके.
बरी गजाल म्हणल्यार आमी उलयता आनी आमकां तुमगेले रिस्पॉन्सिसूय येता ते आयकपाक. ओके, सो वॉट इज मीथ सॅनिटरी प्रोडक्ट शुड बी. ही आनी दुसरी आमी गजाल करता, कितें आमी सगळे लिपून लिपून करतात. सॅनिटरी प्रोडक्ट जावं कांय लोक कपडे वापरतात, मागीर ती कितें करतात, लिपून धुतात, लिपून कोणच्या काळखाक घालतात. ते सामकें म्हारग. इनफॅक्ट तुमी जर क्लॉथ वापरता जाल्यार तो बरो धुवपाक जाय आनी कडकडीत वतान सुकोवपाक जाय, म्हणटकीर ताचे बॅक्टेरिया मरतले. पण ताच्या बदलाक लजेन आमी ते खंयच्या कोणच्याक डॅम्प अशे परत वापरता आनी तातूंतल्यान इन्फेक्शन जावपाक शकता, खुबशे इश्यूज जावपाक शकता. नॉर्मली फार्मसी वचून जशे आमी भुरग्याचे डायपर्स हाडटात किंवा जाणटेल्यांचे डायपर्स हाडटात तशे सॅनिटरी नॅपकीन हाडपाचे. आतां आमकां दिसतलें की फक्त इंडिये पुरतीच डेव्हलपिंग कंट्री किंवा अंडर डेव्हलप्ड कंट्री म्हणून ही अंधश्रद्धा आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार मोस्ट ऑफ द पार्ट सगळ्या जाग्यांनी खंय ना खंय मेन्स्ट्रेशन मासीक पाळये बद्दलचो हो टाबू आसा. आफ्रिकेक पळोवपाक वचत जाल्यार तशें स्टॅटिस्टिक्स सांगता की 10 चलयांतली 1 चली स्कूल सोडटा. हाय ड्रॉप आउट रेट्स त्या खातीर आफ्रिकेक दिश्टी पडटा. ओके, हांगा एकच ताजेर येवचे पयलीं, तिनसांचे भायर वचप ना, नाजाल्यार बेश्टायतात अशें बीन एक अंधविश्वास आसा. घरान रावन भितर रावताली ती, सो बायलो रात मेरेन काम करतात, सो आउटडेटेड. ओके, तुजी संवसारभरच्यो रिती. युगांडा म्हणटा अशी एक रीत आसा की जर तूं दूध काडटा, कोणागे घरांनी गोरवां आसतली आनी जर दूध काडटा जाल्यार ज्या बायलेक मासीक पाळी जाला तिणे जर दूध काडत जाल्यार फक्त दूध पाड जायना पूण कंटॅमिनेट जातात अशी एक मान्यता आसा. इंडिये भितर आमी ऑलरेडी डिस्कस केलें की रांदचे घरां वचप ना, देवळांनी वचप ना. नायजेरियेक अशें मानतात की जे कपडो वापरतात, जो कपडो आमी मेन्स्ट्रेशना खातीर वापरतात, तो जर आमी दिश्टी पडलो ओनराक, त्या मनशाक कोणाक दिश्टी पडलो तर त्या ओनराक इचीस जावं शकता, स्किनीचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता, खाज कॅन्सर सारको दुयेंस जावपाक शकता, इनफर्टिलिटी जावपाक शकता. ही एक नायजेरियाच्या लोकांची मान्यता. तशें पळोवपाक गेल्यार टांझानियाक अशें मानतात जर मेन्स्ट्रेशन कपडो जर दिश्टी पडलो जाल्यार कर्स जाता, त्या बायलेचे वायट जाता, तेजे श्राप पडटा. बांगलादेशाक अशें मानतात की जर मेन्स्ट्रेटिंग कपडो जर पुरलो ना किंवा तो दिश्टी पडलो कोणाक जाल्यार ताका स्पिरिट्स मारू बादतले. तशेंच आनीक एक कंट्रीनी मानतात की मनीस स्टरायल जावपाक. ह्यो जायत्यो डिफरंट कंट्रीनी ही मान्यताय आसा. आतां हांगा 2 इश्यू आसात. हे जालें तुगेलें? ओके. एक आसा आमगेलें सारिकान धाडला की खुबशीं जाणां सगळीं जाणां आतां सोयी प्रमाण म्हूण घर सोडून खंय खंय वेगवेगळ्या शारांनी रावतात, पूण ती तांकां रांदपाक अलावड ना. इवन भश्टकार मान्निना शारान जाल्यार गांवां गेले की मानतात. पूण एक तेच आमी आयज ह्या भासाभासल्यान सांगूंक सोदता की पयलीं म्हळ्यार आमकां आमची क्लॅरिटी आसपाक जाय. बाबा हो मासीक पाळी म्हळ्यार कितें, जावं हे लोक आमकां जी बंधनां घालतात, जावं जे आमचे भितर रिती रिवाज आसात ते योग्य काय नात आनी आमकां पटना जाल्यार ते आमी कितले मेरेन वचप. आनी दुसरे सगळ्यांक अवेरनस हाडप ही गरजेची. सामाजीक मान्यताय मेळटली जाल्यार सगळ्यांक हाचे विशीं अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. कांय वेळार आमी मारते घेत पूण घेवप शक्य ना आनी घेवपूय जायना. बारीक बारीक गजाली, बारीक बारीक आमचे हक्क. आनी हांगा एक मेसेज आसा, पाळयेक वापरिल्ल्या कपड्याचेर सोरोप गेलो खंय भुरगीं जायनात अशें थोड्यांचें मत. आनी भुरगे जाल्ले आसतगीरच्या मागीरच्या पिरियड्सांचेर गेलो जाल्यार कपड्याचेर मागीर भुरगीं ओके. सो म्हणजे ताका बेज ना परत हे. आनी धाकल्यो गजाली ज्यो सांगतात त्यो इजिली चॅलेंज करपाक शकतात. तशेंच रिलिजियस वायज घेतलेल्या इस्लामीक ट्रेडिशना भितर किंवा तांच्या रमदानाचो जो फास्टिंग आसता त्या फास्टिंग करपाक मेळना तांकां. ते फास्टिंग तेणी आनी खंयच्याय दिसांनी मागीर ते कवर अप करतात. इंडिये भितर परते आमी तेच सांगलें. मागीर नेपाला भितर अशी एक प्रथा आसा की ज्या बायलेक पिरियड्स जाल्यात तिका घराकच न्ही तर सायडीन कोणशाक एक हटा भितर धाकल्याच्या खोपी भितर दवरतात. इनफॅक्ट नेपाल हो एकूच देश आसा जातून ताणें हो भ्रष्टकाराच्या विरुद्ध कायदो
कायदो केला की ही प्रथा मानप जावंक चलयेक फोर्स करप म्हणजे तो कायद्यान बेकायदेशीर आणि ताका ख्यास्त फरमायता. आमी भारत आसा, आमची परंपरा आसा समाज सुदारणेची, पूण अजूनय आमच्यो बायलो हे कमेंट्स पळयले जाल्यार कळटा की आमची मानसिकता खंय आसा. कपड्या वेल्यान सुरोप गेला म्हणजे हे आता क्वेश्चन करपाचो वेळ आयला, प्रश्न विचारपाचो वेळ आयला, आणि आयला जाल्यार ट्राय करून पळोवपा येता खंय खंय सुरोप आसा थंय बी. हो जो पळय आसा न्ही, खंय उडयलो, वापरिल्लो कपडो खंय उडयलो, तो पर्यावरण आमी डिस्पोजल ऑफ सॅनिटरी पॅड्स म्हणटा ताचो विचार करपाक जाय. पूण ताका बेश्टें सोरोप चावतलो आणि मारू लागतले, दिस नॉट एन आर्ग्युमेंट. ताजे फॅक्ट्स आसा त्या फॅक्ट्सा प्रमाणे ताका उपाय काडपाक जाय. ओके. तशें साऊथ ईस्ट एशियेक म्हणटात ज्या जाग्यार मात खूब कडेन पयलीं अशें आशिल्लें की एक कॉमन जाग्याचेर न्हांवप किंवा कपडे पब्लीक जाग्याचेर न्हांवप किंवा कपडे अलाव करनाशिल्ले तसल्या बायलांक, सो दॅट खंयची एरिया कंटॅमिनेट जावची न्ही. म्हणजे जायते कडेन केनिया, गाना, वेनेझुएला, मोस्ट ऑफ द प्लेसीस ही प्रथा खूब जायत्यो प्रथा मानतात. पुजा पाळी जाल्ले चलयेक चल्यान पळयले जाल्यार ते प्रेग्नंट जाता. बाय पुजा प्रेग्नन्सीचो प्रोसेस आसा तो वेगळोच आसा. कोणे हात लायलो, कोणे किस केले, कोणे पळयले म्हणून कोण प्रेग्नंट जायना, ताजे खातीर परत एक वेगळे. आणि ते कितले आयकप, कितले थोडी डेफिनेटली आम्ही विचारपाक शकतात. ओके ओके. नाव दिस इज व्हेरी सिरियस मॅटर. आज आम्ही उलयता कित्याक डज मेन्स्ट्रुएशन मॅटर, हो विषय इतलो म्हत्वाचो काय कितें, आणि आसत जाल्यार कित्याक? More than 300 million women and girls in India do not have access to safe menstrual hygiene products. तुमकां म्हणजे सांगपाक वायट दिसता की कांय वाठारांनी इवन ट्रायबल एरिया भितर लोकां कडेन पयलींच कपड्यांची कमतरता आसतात, म्हणटकीर ते लोक एक तर साक वा फाकाचे कुडके वापरतात, नाजाल्यार गोबराचेर बसतात, करतात. सो असे खुबशे लोक आसात जांकां कांयच ना. आणि थोडे कडेन आसात जे तुम्ही युट्यूबाचेर कांय व्हिडिओज पळयले जाल्यार डोनेटींग पॅड्स म्हणून ती खंयच्या लोकांक हे करतात, दितात. ते पळयत जाल्यार तुमकां ताची म्हणजे कळटलें की कितले लोक ह्या प्रोडक्ट्स नाशिल्ल्या कारणान तांकां त्रास जाता. कांय लोकां कडेन शक्य ना पॅड्स इतले म्हारग घेवन वापरपाचे, कारण मनशाक एक बायल मनशेक एक म्हयन्याक दिसाक एक सहज पॅड्स धर नॉर्मली पळयलें जाल्यार 5 वरांनी आमी चेंज करपाक जाय. आतां करना थोडी जाणां डिफरंट करता, 5 वरांनी एक पॅड चेंज करप जाय. सो पळोवपाक गेल्यार एक 25-30 पॅड जाय पडटा. म्हणटकीर जाची कमाई सामकी कमी आसा ती मनशां, ती बायलो बाबडी ते पॅड्स घेवपाक शकतली काय ह्या लोकांचो विचार करपाक जाय. तांकां सबसिडायज नाजाल्यार फ्री दिवपाची वेवस्था करपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता की चडशे लोक भारता भितर अजुनूय कपडो वापरता, पूण इतले कपडे आसा काय कितें ह्या गरीब लोकां कडेन. म्हणटकीर दिस इज अ सिरियस प्रॉब्लम की आमचे कडेन सेफ मेन्स्ट्रुअल हायजीन प्रोडक्ट्स लोकां कडेन ना. 300 मिलियन वुमेन, तातूंत भितर वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटेशन कोलॅबरेट हांचो सर्वे. मागीर दुसऱ्या एटलीस्ट 23% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया लीव स्कूल वेन दे स्टार्ट मेन्स्ट्रुएटिंग. कारण परत तांकां गैरसमज आणि दुसरे त्या टायमार भय आणि फॅसिलिटीज नाशिल्ल्या कारणान. म्हणटकीर चलयांचो ड्रॉप आउट रेट्स इज ऑल्सो भायर ड्रॉप आउट रेट्स आसा तो ह्या कारणा खातीरूय हे एक कारण आसा. गोंयचो एक 25 ऑगस्ट 2014 रिपोर्ट न्यूज आशिल्लो त्यात 185 schools out of 450 schools in Goa did not have toilet facilities. About menstruate friendly toilets, पण साधे टॉयलेट्स हांवें पयल्यार फक्त आय डोंट बिलीव 185. गोंयची सगळी व्हडली स्कुलां आसा, समजा 1000-1500 कॅपॅसिटी आशिल्ली, टॉयलेट्स कितले आसात? रेशियो तरी ना. रेशियो टॉयलेटीचे कितले आसात? फॉरगेट अबाउट चले आणि चलयो दोनूय मिळून टॉयलेटीक वतले जाल्यार ते 15 मिनटां रिसेसाक कितली जाणां वचपाक शकतात? भुरगीं उदक पिनात. दिस इज अ सिरियस हेल्थ इश्यू. सो आमचे कडेन
फॅसिलिटीज ना आणि पिरियड्सा वेळार परत परत बदलूंक वचचें पडटा आणि ह्यो फॅसिलिटीज ना. सो हो आमचो सिरियस प्रॉब्लेम. आमी उलयना कारण ताका लज हें केलें आमी आनीक ताजेर कोण मागीर जेन्ना उलयना तेन्ना कोण ताका ताजेर आमच्या त्या विशयाचेर चिंतचो सुद्दां ना. सो इट डज मॅटर. आणि दुसरें म्हणपाक गेल्यार सॅनिटरी नॅपकीन जाका अफोर्ड करपाक शकना, जो घेवंक शकना, जो कपडो वापरता ताजें हायजीन. कित्याक आमी म्हणटात की वताक सुको घालपाक जाय. खूब जाण लजये खातीर वताक सुको ते परते हायजीन मॅटर्स. येस येस. अन्वेषा जस्ट प्ले द. सो आतां न्ही ते 2 व्हिडिओ तुमकां हेल्थ अँड हायजीन. अन्वेषा प्ले द व्हिडिओ. You have told us many important things today. You have told us many important things today. But what is a sanitary pad? Sanitary pad is used to absorb the blood that during periods. It is a long, thin pad made of absorbent material which is worn and the genitals in such a way that its absorbent middle part exactly covers the opening of the vagina. This way, it can easily absorb the blood coming out and prevents from staining your underwear. It is important to remember a few things while using sanitary pads. You must wash your hands clean before and after using a sanitary pad. Change your pads at least hours or more often if needed. Didi, where do we get these sanitary pads from? Sanitary pads are easily available in a nearby convenience drugstore or grocery store. You can even ask for sanitary pads from elders in the house or borrow one from your friends. If you are using for the first time, remember to read the usage instructions on the packet. If you still face problems, you can take help from your mother or sister. What do with the pad after using it? Can we wash it and use it again? No, Meera. Most pads available in the market are disposable pads and are for single use only. A used pad should be first or a newspaper. Then it should be put in the garbage bin and the bin must be covered with a lid. This will prevent any foul smell from spreading in the house and prevent the spread of disease or other insects. Don't forget to wash your hands clean with soap and water after disposing of the pad. Didi, you know what happened? This one time, one of the girls' toilets and had to be shut for almost half the day. Later on, the plumber pulled out handful of sanitary pads that were clogging the drainage. Oh, see, this is why you should never flush pads down the toilet. Because it can easily clog the drainage system and lead to flooding of the toilet. Just imagine how much trouble this could cause. Yes, Didi. We get periods in school. What should we do? Is it okay to miss school during periods? No, Pinky. There is no need to skip school. You can ask a lady teacher or a school nurse for a pad. Although there is for a pad, but if you are too nervous, you can write on a piece of paper and give it to the teacher. Your friends could have pads too. You can borrow a pad from them. Since I started getting periods, I made sure that I always carry a sanitary pad in my school bag so that if I got my periods in school, I could quickly wear a pad in my underwear and immediately return to class.
What if I'm not able to buy a sanitary pad for some reason? Jia, you can make a sanitary pad at home as well. Take a clean cotton cloth and fold it twice length into a long rectangular pad. Place it in your underwear and use it like a regular sanitary pad. This cloth pad can be used 2 to 3 times. But after every use, remember to wash it with clean, cold water and dry it in sunlight before using it again. The sun rays are effective in killing germs. I think you must have understood by now that it is to maintain hygiene during periods. But Didi, if it is so important to maintain hygiene, then why are we prohibited from taking a shower during periods? That is a myth, Meera. In fact, taking a shower and other hygiene measures are very important. Let me give you some tips on maintaining hygiene during periods. Take a shower at least once a day. Wear clean undergarments and change them regularly. Change your pads and wash your hands clean before and after using a sanitary pad. Wash your genital area with plain water after using toilet and keep the groin area dry. Remember, never use soap or deodorant in the vagina. It's itself clean on its own. As long as you keep yourself healthy. Didi, if we maintain cleanliness during our periods, then we will not be considered impure anymore, right? Meera, there is nothing pure or impure about periods. A natural process which indicates that our body is healthy. The more you learn about your body, the more confident you will be. And these myths will also be cleared. ओके सो आता आम्ही जो मुद्दो हांगा घेतला तो जे पळय सॅनिटरी पॅड्स आसात ते आमी आमच्या भुरग्यांक शिकूंक जाय. आमकां कळपाक जाय की आमकां खबर ना हाव टू डिस्पोज इट ऑफ. सो खुबश्या प्रागतीक देशां भितर अशे मेन्स टॉयलेट फ्रेंडली आसता, मेन्स्ट्रुअल फ्रेंडली टॉयलेट्स असतात. तातूंत भितर इन्सिनेटर आसता जो पॅड्स घातले म्हणटकीर तो जळयता. पूण आमचे कडेन ते फॅसिलिटीज नात. पूण आमी कितें करता, नॉर्मल आमगेल्या कचऱ्यान उडयता तेन्ना एटलिस्ट वी शूड नायसली रॅप इट इन द पेपर आनी ताचे भायर एक कितें तरी आमी कॉमन सायन दवरपाक जाय. कारण जे लोक काम करतात ते बी मनीसच, सो तांकांय आमी इतल्या हातून एक्सपोज ना. म्हणटकीर आमी तो एक तर ताची विल्हेवाट सारकी लावपाक जाय. आमचे सरावंडींग घरा भायर हे करून जळोवन बी, नाजाल्यार समजा आमी ते डस्टबिनान घालता जाल्यार वेगळे तरेन ते फोल्डिंग करूंक जाय. ताचेर एक रेड मार्क, क्रॉस बीस कितें घालून तो आमी तातूंत उडोवंक जाय. म्हणटकीर ते थंय ती कॅर घेतली. हे डिस्पोजींग सारखे एनवायरमेंट हजार्ड जाल्ले आसा, कारण लोक कशें कितें रिएक्ट करपाचें ते कळना. आनी प्रत्येक चली भुरग्यान किंवा बायल कॅरी करप एक गजाल बरी. पूण आतां थोड्या कडेन वेल्डिंग मशीन आसा, जर पॅड तुका पयशे घातले जाल्यार पॅड्स मेळटात. खुबश्या स्कुलांनी किंवा इन्स्टिट्युशनांनी ही गजाल दवरप खूब गरजेची. सदांच याद उरता अशें ना, किंवा एक पाटी पिरियड फाटीं फुडें जाले जाल्यार कॅरी करप याद उरना. सो त्या वेळार तरी एटलीस्ट अशी फॅसिलिटी आसप खूब गरजेची. ओके, आता एक दोन क्लॅरिफिकेशन. एक आसा आधी स्टॅटिस्टिक रिसर्च आम्ही हदर सांगिल्ले ते स्टॅटिस्टिक्स 25 ऑगस्ट 2014 हेरल्डाचेर, नॉट ऑफ 2019 and 20. दुसरो हांगा आयला प्रश्न दीक्षितालो. ताणें म्हणला की पिरियड जाले की चली जर एखाद्या दादल्या मनशाचे दांग घालून गेली जाल्यार ताका आमचे कडेन अंधश्रद्धा भरल्यात. म्हणजे दांग घातल्यार मनीस मुडवोच उरता आनी कितें जाता. सो ते कितले मानप आनी तातूंत कितलें तथ्य आसा हें आमी सायंटिफीक अप्रोच आसप आमकां खूब गरजेचो. की बायलेक जर पाळी आयली जाल्यार घोवान लेगीत कोणाच्या मरणाक वा चवथीक कांयच करपाक मेळना अशें आयकूंक येता.
तितलेच कित्याक की म्हाका दिसता मासीक पाळी आसत जाल्यार लागींचो कोण मेलो जाल्यार बायलेक ताजेर मरणाक पळोवपाक सुद्दां दिना. मरणाक नदर घालपाक दिना. स्वताचो बाप लागींचो मनीस आसत जाल्यार कितले इनह्युमन. म्हणजे तुका सगळ्यांक दिसता आपल्या निमाणी खेप तरी आपली पळोवची म्हण, आनी ते कितले मानप. आतां आय कॅन अंडरस्टँड की प्रेग्नंट बायल तेन्ना की तिका त्रास जायत, पूण मासीक पाळी आशिल्ले बायलेक कित्याक मनाय करता म्हाका कळना. आनी ते कितले मानप न मानप हे प्रत्येकाचे वतीचेर आसा. कित्याक एक्झॅक्टली हो इश्यू आमी आज घेवन आयल्यात. हातून कितें कितें विशय आसा जे आमी हाताळपाक जाय. एक म्हटल्यार सगळे गैरसमज आनी जे प्रथा मिथ्स आसा, टॅबूज आसात ते बंद करपाक. दुसरें आसा आमकां ताची योग्य म्हायती आसप, आणि ते म्हायती योग्य संस्थे आनी योग्य चॅनलांतल्यानूच येवपाक. आमच्या भलायकीचेर परिणाम जाता. आनी आमकां ह्यो फॅसिलिटीज आमी जंय काम करतात, जंय शिकयतात जावं शिकता, आमच्या ह्या प्रॉब्लमाचेर, आमच्या ह्या प्रक्रियेचेर जावं म्हयन्याक येता त्या आमची जी हें आसा प्रोसेस, ताचेर ह्यो फॅसिलिटी आमकां दिवप, हाजेर आमी संस्थाक जावं सरकाराक हाजेर पॉलिसी आसपाकूच जाय. म्हण मेन्स्ट्रुएशन डिस्कशन ऑन मेन्स्ट्रुएशन मॅटर्स अ लॉट. आणि करेक्ट इन्फॉर्मेशन असप खूप गरजेचें. कित्याक खूप फावटी पोटाक दुखली जाल्यार आपल्याकय जातालें, आपल्याक पोटान दुखतालें सो इट्स नॉर्मल. पूण खूप फावटी ती गजाल नॉर्मल आसताच अशी ना. सो डॉक्टराक विचारप किंवा प्रॉपर हेल्थ एंड हायजीन कशें मेंटेन करप. जायत्यो अशे एक्सरसायजीस आसात. खूब जाण म्हणटा एक्सरसायज करप ना, पूण जायत्यो अशे एक्सरसायजीस आसात जाचेर तूं जर करत जाल्यार तुका दुखपाचें कमी जावंक शकता. सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आसप मेन्स्ट्रुएशना बद्दल प्लस ताच्या हायजिना बद्दल. आता एकच रोहित मालगांवकरान म्हटलां की खरेंच सांगचें म्हणल्यार ह्या जाणट्यांनी मासीक पाळी अंधश्रद्धेचो कलंक लायला. रोहित आमी जाणटेल्यांक दोश दिवचे न्ही. चुकता आमगेलें, आमकां आमचे विशींच खबर ना. जावं आतांच्या जनरेशनान हाचे गिन्यान घेवप, तेंच करपा खातीर हट्ट धरप, आनी आमी घडोवंक जाय. आमची जाणटी तशी चिंतताली कारण तांच्या जाणट्यांनी तेन्ना सांगिल्लें. आनी पयलींची जाणटी म्हाका दिसता चडशे शिकूंक नाशिल्ली. सो आमी शिक्षणाचो वापर योग्य रितीन करून जर बदल घडयलो जाल्यार दोश दिवचे बद्दल. आनी मेन्स्ट्रुएशन मासीक पाळी कितें खबर आसून सुद्दां आमी थोडी जाण जायतल्यान शिकिल्ली लोक तो पाळटात. सो आमी एक्झॅक्टली कळपाक जाय की आमी कितें करपाक जाय. दुसरें फक्त बायलांनी झगडली म्हण जायना. घोवांनी सांगल्यार जाता बायलांक की बाबा आपल्या बायलेन धरचें न्ही, तितलोय सपोर्ट बरो. आनी अशें आसताय बी जे जागरूक तरणाटे आसा ते ताणें कितें चली घोवागेर गेली म्हणटकच तिका चल्यांनी घोवांनी तिची बाजू घेवन मांडप खूब गरजेचें. आनी तो सपोर्ट तांच्यांनी दिवपूय खूब गरजेचें. त्या खातीर आमी पयलींच म्हणिल्लो हो विशय आसा तो फक्त बायलांचो न्ही, हो समाजाचो विशय आसा. म्हणटकीच तातूंत भितर चड आनी एक लक्षांत दवरूंक जाय, समाजा भितर जावं भारतीय इतिहासा भितर जंय समाज सुदारना जाल्या ताची मुळावण दादल्यान घातल्या. कारण तांकां खबर आसा जो हात जाय आदाराचो तो दादल्या कडल्यान आयला. आनी असले जागरूक दादले आमच्या समाजा भितर आसत जाल्यार आमकां बायलांक हे कमी त्रास जातले. अशें म्हटलें म्हणून हांव म्हणना की बायलो आतां कॉम्पिटंट ना, कारण बायलांनी बी तितले फुडें वता जाल्यार आपले स्वताचे विशय कित्याक हाताळचे न्हय. ओके, सो उलयात, चर्चा करात, बदल घडात. आता मी लास्ट निमाणी एक प्राची प्रभावळकरा कडेन सत्र सोडटा की इतले उलोवप जालें, तर बारीक सारीक अश्यो खंयच्यो गजाली आसात ज्यो आमी करपाक शकता हो बदल. हॅलो हॅलो ऐकू येता? आयकुपाक येता? हय, थँक्यू रत्ना काकी आणि मृणाल हे फुडले सत्र म्हजे कडेन सोपयल्या खातीर. आमी खुबश्यो गजाली करपाक येता. आमी इवन मॉड्युल्स करपाक येता स्कुलान. आता जशें म्हळें की सत्रान की टच केल्यार प्रेग्नेंट जाता, किस केल्यार प्रेग्नेंट जाता, अश्यो ज्यो भुरग्यांच्या मनान ज्यो एक वेगळे वेगळे तरेचे विचार जे आसात
ते आम्ही एक मॉड्यूल करून स्कुलांनी दाखोवं शकता बाबा असले कांयच आसना कळ्ळें. आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार हायजीन. पिरियड्स येता तेन्ना हायजीन कशें आमी हायजीन रावपाक जाय. आमी टायम टू टायम न्हावपाक जाय. आमी 6 वरांनी सॅनिटरी पॅड्स ते आमी 6 वरांनी चेंज करपाक जाय. आमी आमचो प्रायव्हेट पार्ट क्लीन करपाक जाय. कारण आजकाल फॉर प्रायव्हेट पार्ट क्लीन करपा खातीर खूब कितें कितें क्लीन एंड ड्राय प्रॉडक्ट्स अवेलेबल आसता मार्केटान. सो ह्या बद्दल आमी भुरग्यांक ऑर बायलांक आमी ह्या बद्दल मातशी जाणीव करून दिवपाक जाय. जशें इवन पॉकेट फ्रेंडली जे आजकाल नॅपकिन्स जावं कप म्हणटात हे अवेलेबल म्हणजे यूज कशें करप. अजून कप हे जे मेन्स्ट्रुएशन कप जे आसा ते खुबशे चलयांक ऑर बायलांक यूज करपाक कळना बिकॉज दे गो फॉर अ नॅपकिन्स आनी थोड्यांक ती रॅशी येता. सो युजींग हाऊ टू यूज द कप ताजेर एक आमी एक व्हिडिओ करूं शकता, दाखोवं शकता. मागीर सेक्स एज्युकेशन कळ्ळें तुका जे लायफ प्रोसेस 9th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक बी आसता हो चॅप्टर. सो त्या बाबतीन आमी एज्युकेट करपाक शकता. तो एक व्हिडिओ आमी सर्क्युलेट करूं शकता की कशा तरेन प्रोसेस आसता. इवन बॉडी प्रोसेस कसो आसता आमचो एट द टायम ऑफ जशे आमी व्हिडिओज आतां शेअर केल्या दाखयल्यात तशें एक हे करूं शकता. आणि फेस्टिवल बेसिकली श्रद्धा म्हणटा तो आमच्या इंडियेन आमच्या गोंयान अजून खूब अजून ताजो लोक सुदारनात. तशें पळोवपाक गेल्यार अजून सुदारपाचे लोक काय नांवां घेनात. थोडे आपल्या पुरतीच दवरतात, आयकतात, लेक्चर आयकतात. आयचे जसे चर्चा सत्र आशिल्ले तशें खूब लोकांनी आयकलां आसतलें. बट इम्प्लिमेंट करप ही मेन गजाल जावन आसा. कितले तुमी आयकतात ते कितले तुमी इम्प्लिमेंट करूं शकतात. चित्रंगी म्हळ्यार आपले अणभव सांगप, आपले विचार सगळ्यां मेरेन पावप, एक सशक्तीकरण करपाचे एक माध्यम हो चित्रंगीचो मेन अध्याय जावन आसा. चित्रंगी कोणे सुरू केल्ली आनी कोंकणी भाशा मंडळ ती फुडें व्हरता अशें जावपाक शकना. हे ज्यो गजाली आसा रिगार्डिंग मेन्स्ट्रुएशन त्यो सगळ्यां मेरेन पावपाक जाय आनी त्यो मेन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. वो चित्रंगीचो ध्येय जरी आसलो. हॅलो ओके सांग. हा सो ह्यो गजाली आमी इम्प्लिमेंट इवन आता आमी आता जस्ट चॅट बॉक्सान आमी घालप भाशा मंडळाचो आमी चित्रंगीचो एक ब्लॉग सुरू करतली. सो जे कोणाक कितें दिसता इवन दादल्यांक जावं बायलांक जावं भुरग्यांक जे आतां फर्स्ट टायम आपल्याक जेन्ना पिरियड्स येतात. म्हजो एक एक्सपिरियन्स आसा की जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम पिरियड म्हज्या आवयन म्हाका सांगिल्लें की अशें अशें आसता. सो त्या टायमार ओके बरें दिसता आयकुपाक. पण जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना पिरियड्स आयले तेन्ना हांव एक खंय तरी अशें म्हाका भंय दिसलो बाबा एक अशें कितें जालें म्हाका. पण त्या टायमार म्हज्या आवय बापायन म्हाका खूब सपोर्ट केलो की इट इज अ नॅचरल प्रोसेस. अशी जेन्ना आवय सांगतात तेन्ना एक भुरग्यांक एक खंय तरी एक सपोर्ट जाता. लायक म्हणजे खुबशे चलयांक भंय दिसता. तो भंय काडपाक हे आवय बापाय कडल्यानूच सुरवात जाता. कळ्ळें तुका. एक आवय जेन्ना सांगता वा तुका पिरियड्स जाल्यार बापाय पयस बस, भावा कडेन लागीं बसनाका पयस बस. अश्यो खुबश्या घरान खुबश्यो गजाली घडटात ना अशें न्ही. बट ह्यो खंय तरी आमी सुदारपाक जाय आनी त्या खातीर आमी आमचो सोशल मिडियाचो वापर करतात. आतां जें चल्लां तशें करप चड गरजेचो. स्कुलान आमी पावपाची चड गरज आसा. इवन आमी होर्डिंग्स रिगार्डिंग मेन्स्ट्रुएशन खुबश्या देशांनी ऑर इवन आउटसायड इंडिया सुद्धा होर्डिंग्स लायतात अवेरनेसा खातीर. सो तो अवेरनेस गोंयान करपाची खूब गरज आसा. हाजेर चर्चा जावं दी म्हणजे म्हजे जे विचार आसा ऑर कितें आसा सो ते हांव शेअर करता. बट हाजेर एक हे जावं दी की आनी कोणाक कितें उलोवपाचें आसा तांणी सुद्धा ताजेर पॉयंट्स एड केल्यार जाता. येस प्राचीन चॅट बॉक्सान तुमचे रिस्पॉन्स म्हणजे आमी आपले परीन एक विद्यार्थी एक शिक्षक
कितें करपाक शकता? एक विद्यार्थी, एक शिक्षिका आम्ही पहिली म्हणजे आम्ही जो मॉड्यूल आसा स्कुलान आमी एक व्हिडिओ सर्क्युलेट करपाक मेळटा. ओके, प्राची तशें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा नियर पार्टिसिपंटा भितर म्हाका खुबशे शिक्षक दिसतात. हय, तांकां कोणाकूय आवडटले आमी हे मॉड्यूल्स दिल्यार स्कुलान कंडक्ट करपाक शकता. तांच्यांनी चॅट बॉक्सान रिस्पॉन्सीस दिल्यार आवडटले आमकां कळपाक मार्ग. म्हणजे कितलेशे दिश्टीनी आसा हांवें पळयल्या, दुर्गा आसा, सुनयना आसा, हे तरेन मध्ये आसप. I can take session in my school, Madhvi, yes. I'm a school counselor, fine. Yes, very good. Okay, Veena said yes. Okay. So, एक सुचवणी जी wants to speak, yes, yeah, this forum is open for discussion. Anybody wants to speak, please groupan हे करात. Anybody wants to speak briefly? हांव सगळे टिचर्सां मागीर लागतात जे कोण आसा सध्या ऑनलायन आणि आपले विचार मांडचे. सगळ्यांनी न्ही कोणे एक परमिशन घेवचें, एका बरोबर उलयल्यार सगळं हें जाता. हय, एक परमिशन घेयात आनी कोण तरी टीचर उलयला, इवन आमकांय बरें दिसतलें की बाबा कोण तरी पार्टिसिपेट जाला. I can make arrangement to forward modules to our student. Durga, very good. Thank you, Durga. Apeksha Gaonkar, yes. हे म्हजे मदर आमकां विचार नितळ बरें दवरूंक जाय. येस रोहित, यू आर रायट. रमाली पागी, हय. ओके, सो एक प्राचीन म्हणला तशें की आमी मॉड्यूल्स घेवन स्कुलांतल्यान मॅक्झिमम चडांत चड भुरग्यांकडे हाचे विशीं जागृताय, हाचे विशीं योग्य म्हायती दिवपाक शकतात. एक जालें. दुसरें, कॅन आय स्पीक? माधवी, यू आर वेलकम, प्लीज. येस मॅम, तुमचो आयचो सेशन खूब बरो आशिल्लो, इन्फॉर्मेटिव्ह. तुम्ही जे सेशनान घेतला न्ही ते थोडे गजाली हांव म्हाज्या सेशनान घेता, बट तुम्ही जे आता मॉड्यूल कितें प्रोवायड करपाक सोदता न्ही ते प्रोवायड केल्यार हांव म्हाज्या भुरग्यां पर्यंत पावयतलें. दॅट एश्युरिटी आय कॅन गिव यू. माधवी, दुसरे फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं एक म्हाका खबर ना वेदर इट वॉज सेम काय कोणे तरी एक सडनली प्रोपगेंडा केल्लो की डोंट डिक्लेअर स्टेटस. चवथी कडेन चवथीक वचपाक गुळयो घेनाकात आणि तुमकां पिरियड जाला म्हणून कोणाक एडवर्टायज करनासतना गो अँड एन्जॉय इफ यू बिलीव. हे टायप थोडे मातशे धडाकेबाजी मोहीम आमी ओनली ऑन कंडिशन वन्स यू आर कन्विन्स. समजा तुमी अर्ध्या दुबावान आसत, सांगता ते बरोबर काय ते रत्ना सांगता ते बरोबर अशें सांगून जर चुकून तुमी बरी जाल्यार मागीर तुमी ताचो दोश आमचेर घालता. ना हांव तरी सांगन, म्हणजे हांव उलयतां प्राची, इवन तुमी चवथीक गेले आनी तुमकां समज कित्याक ताजो हे करपाक सांगपाक जाय की आपल्याक पिरियड्स आयल्या, लेट यू एन्जॉय द फेस्टिवल न्ही, अशें ना. कळ्ळें तुका? यू शूड एन्जॉय द फेस्टिवल. आणि आतां तशें पळोवपाक गेल्यार आतां देवळान देवी आसतात, देवी केन्ना जाता आसतल्योच न्ही. एक्झॅक्टली. देवी केन्ना, पण ताजी पुजा भटमामूच करता एवरी टायम. आय एम नॉट गोइंग टू द रिलीजन, बट अश्यो गजाली आसता न्ही, देवी केन्ना जाता आसतल्योच न्ही. नॉट लायक ओन्ली ह्युमन बिंगच जाता आणि हे जाता जे देवळाच्या भायर लायतात पळय पाटयो येद्यो येद्यो व्हडल्यो. आय डोंट पाटयो कित्याक अशें बरयतात आणि हांव कमिटी अलाव देम. प्राची, नम्रता उलोवपाक सोदता. नम्रता, या शुअर. येस नम्रता, प्लीज. हॅलो मॅडम, एक तर हो सेशन आयज खूब 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 बरो असो जालो आणि हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालयान शिकयता. सो हांवेनूय एक जाप केल्ली की हांवें शिक्षका कडल्यान म्हाका ही इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हण. ओके, सो म्हाका दिसता आमच्या स्कुलान, हांव सेंट मेरीजान शिकता, 8th-9th तो सिलेबस एक्चुअली ते काढून उडयताले. खूब जाणां सांगताले की ओन करा, तुम्ही सुद्धा तेच सांगला. सो आमकां त्या वेळाचेर, आमी गर्ल्स स्कूल असल्या कारणान मे बी, सो आमकां तांच्यांनी बरें प्रेझेंटेशन बीन अशें दाखोवन सांगलेलें, एक्सप्लेन केल्लें. ताच्या उपरांत घरा कडेन सुद्धा म्हज्या मान म्हाका सगळें सांगलें कशें कितें आसता आनी कितें तें. इवन आतां जे प्राची मॅडमीन सुद्धा जे म्हटलां की देवळांनी सुद्धा देवी जाता, सो हो प्रश्न हांव
म्हणजे घरा कडेन जर म्हाका सांगलें की तूं भायर बसपाक जाय, भितर येवपाक जायना, हांव हांकां म्हणजे म्हाज्या भयणी, म्हाज्या फाटलीं जीं भावंडां आसा तांकां सुद्दां सांगता, मात तुमी तांकां तशें करूं नाका, तांकां तशें करूं नाका. कित्याक पळय आतां जर देवळान गेलीं जाल्यार देवूळय 5 दीस तशें जाल्यार बंद आसपाक जाय. आमी जर भायर रावूंक जाय जाल्यार देवूळय 5 दीस बंद आसपाक जाय, कारण देवी सुद्दां जावं शकता अशें म्हणून. सो ते एक विचार जाले. आनी दुसरी गजाल हांव म्हजो एक्सपिरियन्स असो सांगता. ह्या वर्सा चवथी कडेन तशें आमचो वार्शीक गणपती 7 दीस आनी मातशें घरान म्हाजो चड मातसो बोवाळ आसता एवरी टायम. सो फुगडी घालप, हें करप तें करप, सो म्हाजो चड असो बोवाळ. आनी ह्या वर्सा नेमके 6th डेक पिरियड जाली म्हाका. आतां हांव घरा सांगलें जाल्यार हांकां टेन्शन जातलें, म्हणजे वायट दिसतलें, दुख्ख जातलें. जर सांगिना म्हणजे सांगूंक गेलें जाल्यार म्हाजी उमेद भोंगतली. सो हांवें कितें केलें, देवा तूं पाव म्हटलें, तूंच म्हाका आतां पाव. आनी कितें तें हांवें कोणाकूच सांगूंक ना, पूण हांवें जी उमेद जी म्हाजी मनोवपाची आसली पळय ती मनयली. पण देवाचे कृपेनूच हांव म्हणेन की आजून मेरेन तशें म्हाका कितें वायट असो नेगेटीव एक्सपिरियन्स येवंक ना. आनी निमाणें जशें प्रणिता म्हणटा वा स्टुडंट्स सांगता की आमचे जे विचार, मायंडसेट चेंज करपाची आमचे कडेन ताक आसा. आनी म्हाका दिसता आमी सगळे ते करपाची गरज आसा. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. समृता ते बरे पॉइंट्स मांडल्या. म्हणल्यार की देवाचेर भार घालपाचो आपले जे कितें आसा ते आनी मजा मारपाची. हांगा आनी कोणे कोंकणी भाशा presentation we propose like today's session and send the link and request teachers to circulate among the students. Think over it. हाजेर देवळान वचपाक प्रॉब्लेम ना आनी पुजा करपाकूय प्रॉब्लेम ना, कोणाकूच डिक्लेअर करपाची गरज ना. हांगा कोणी तरी म्हणिल्लें की आमी आमच्या जाणट्यांची मानसिकता बदलपाक जाय, जें मातशें अशक्यशें दिसता. पण तांची इतली वर्सांची विचार आसा ते बदलपाक डिफिकल्ट. ताजे पयलीं म्हणजे परत परत म्हणणें ते तांची मानसिकता बदलच्या पयलीं आमचे भितर क्लॅरिटी आसपाक जाय. आनी आमकां एकदां आमी जर क्लियर आसत मागीर देवा म्हऱ्यान वचपाक सुद्दां आमकां दिसना, कारण देव आनी आमी जाणा, देवी आनी आमी जाणा की तांकांय पिरियड जाता जाल्यार ते नैसर्गीक म्हण, सैमीक म्हण. जाणटेनी जेंका कंडिशनिंग जाला 40+ 45 जेंका आतां कशेंच आपूण दिसता की आमी सांगता बरोबर किंवा हे पिरियड्साचे मानप ना, मासीक पाळी मानप ना, पूण तांच्यांनी जायना. त्यांनी ऍटलिस्ट आपल्या नेक्स्ट जनरेशनाक सांगची न्ही, सो दॅट जर खबरच ना जाल्यार तेणी फॉलो करपाक शकचीच ना. म्हाका एक तरी हांगा आयचे पार्टिसिपंटा भितर एक दादलो मनीस उलयले जाल्यार म्हाका खूप आवडटलें. तुमी रिस्पॉन्सीस दिल्यात, बरे रिस्पॉन्सीस दिल्यात, पूण एक कोणूय दादले मनशान जर आपले रिस्पॉन्स दिलो जाल्यार बरें दिसतलें. अशें म्हणलें म्हणून बाकीचे ओके दत्ता बाबू उलयात. करात माईक. सॉरी. हॅलो. आज तुमचो प्रोग्राम बरो जालो, खूब आवडलो आनी असले प्रोग्राम खूब जावपाक जाय. पूण म्हाका एकच दिसलें की अंधश्रद्धे बद्दल चड उलयला, पूण म्हाका दिसता की हेल्थ प्रॉब्लेम जो आसा हेल्था बद्दल चड म्हायती दिवपाक जाय आशिल्ली. कित्याक अशें खूब जाण पळयल्यात जांकां चड हें जाता, मागीर तांकां पोटांत त्रास जाता आनी असल्या वेळाचेर खूब दोतोर सुद्दां केल्ले पळयले हांवें, पूण तांचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावं ना. म्हणजे ह्या हाजेर खुबशे म्हाका दिसता तुमी फोकस केल्यार बरो अशें दिसता. फुडले प्रोग्रामाक तुमी करतले अशें हांव अपेक्षा धरतां. आनी प्रोग्राम बरो जालो, तुमचे अभिनंदन. बरें थँक्यू. सामकें खरें. पूण एक आसा की आमकां हो पळय जो मासीक पाळी आसा ताचे 3 डायमेन्शन. एक म्हळ्यार आमची, दुसरें म्हटल्यार अंधश्रद्धा आनी ताचो आमचेर मानसीक तणाव, आनी तिसरें सामाजीक बांदिलकी जावं पॉलिसी मेकिंग जे भलायकीचेर सुद्दां एक आमचें 1 वराचें सेशन घेवपाक जाता. आनी आमी आनीक एक व्हिडिओ दवरिल्लो तो कांय कारणाक लागून जालो ना, बट तुमच्यो सुचोवण्यो मान्य आमकां. आणि एक सांगपाचें म्हळ्यार आमी केन्ना तरी जाणटी जातली. म्हाका दिसता आमच्या कडल्यानच आमी सुरवात केल्ली चड बरी. आमगेली भुरगीं आसात ल्हान ल्हान, सो आमी आमच्या कडल्यानच सुरवात केल्ली. पण आमी आतां जाणट्यांक काय सुदारूं शकना. ते तांचे आयडियोलॉजी, तांचे विचार आमी काय बदलू शकना. थोडी जाणटेली मॉडर्न जी आसा ती चेंज जातली,
बट आमी केन्ना जेन्ना जाणटी जातली तेन्ना आमी आमच्या नातरांक सांगपाचें बाबा असलें काय आसना. म्हाका दिसता आमच्या कडल्यान आमी सुरवात केल्ली चड बरी. येस. आमच्या मदीं आसा हें प्रज्ञा आसा काकोडकर, इज अ डॉक्टर, आणि she has complimented us for arranging this program, very informative. But Pradnya, by next time we will want you to be part of this, especially with regard to health issues. Yes. Yeah. Yes, sure, Ratna. Yes. Thank you. येस, थँक्यू सो मच. आता आम्ही सगळी एकट्या येऊन सगळ्या मेरेन आमचे विचार पावोया. कोंकणी भाषा मंडळ तसेच आयच्या सत्राक जोडिल्ले बाय लोलयेकार आणि मार्गदर्शक बाय आमचे रत्नामाला दिवकार, आणि हो सेशन बऱ्या तरेन आमकां एक्सप्लेन केलो. आणि तशेंच कोंकणी भाषा मंडळाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी देव बरें करूं. वता आसतना निमाणे आमी जो ब्लॉग तयार करता, आमी बुकलेट, म्हजो पयलो अणभव, मासीक पाळी आनी म्हजो पयलो अणभव. जर कोणाक दिसत आपलो अणभव मातसो वेगळो आसा जावं शेअर करपा सारको आसा जाल्यार ताचे लेख बरयात. भाशेचे बंधन ना. तुम्ही हेर गेले जाल्यार आमी ते ट्रान्सलेट करपाक शकता आणि आसा तशें दोनूय भाशेनी दिवपाक शकता. हेर सुचोवणी सुद्दां आमी आमच्या चॅट बॉक्साचेर ऑलरेडी आयल्या. सो तुमी हाजी कंटिन्युटी म्हण मासीक पाळी आनी म्हजो पयलो अणभव हाजेर तुमी बरोवपाक शकता, ऑर इन जनरल सुद्दां बरोवपाक शकता. बुक काडपाक सुद्दां, कारण हे पुस्तक सुद्दां टिनेजर हांच्या हातान वचपाक जाय, कारण जो फुल प्रोसेस आसा तातूंतल्यान तांकां योग्य मार्गदर्शन न मेळिल्ल्या कारणान आणि खूप गरजेचें म्हणून आमी बूक काडपाचो थारायलो चित्रंगीत. सो कॉन्ट्रिब्युशन जरूर दिवचें आणि आमकां तो एक धाडून दिवचो. सगळ्यांक करूं म्हणटा आणि परत एका खंयच्या तरी आमच्या विशयाचेर उलोवपा खातीर, चर्चा भासाभास करपा खातीर. तुमकां हे सेशन आवडलें अशें हांव आणि परत जय गोंय, जय कोंकणी आणि बायलो. देव बरें करूं.